दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीकचे कोसळिल्ले पालसण काडपाचे आणि धडा कातरपाचे काम सध्या बंद आसा। देखून बायपास रस्त्याची एके वटेनची लेन येरादारी खातीर अजूनही बंदूच आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे काम करपा कडेन संबंधित कंत्राटदारान आडनदर केल्या। फाटल्या 27 जुनाक हे पालसण कोसळिल्ले। हांव सध्या दिवचलच्या नवीन 4 लेन बायपास रस्त्याचेर आसा। तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वाटेन हे जे पालसण कोसळ्ळा ते कोसून सादारण 3.5 म्हयने जाल्ले आसात। फाटल्या 6 जुनाक ह्या नवीन बायपास रस्त्याचें लोकार्पण जाले उपरांत थोड्याच दिसांनी हे म्हणजे फाटल्या 27 जुनाक हे पालसण कोसळिल्ले आसा। हे पालसण कोसळिल्ल्या उपरांत दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी अधिकाऱ्यां सयत हांगा येवन ह्या पालसणाची पळोवणी केली। ताचे उपरांत हे पालसण कातरून रस्तो बायपासाची सायड जी आहा ती सुरक्षीत करची अशे निर्देश आमदारान संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले। ताचे उपरांत ह्या जे पालसण कोसळ्ळा ताचे कुशीकची धडा कातरपाचें काम सुरू जाल्लें लेगीत, मात फाटल्या सादारण 1.5-2 म्हयन्याच्यान हे काम बंद आसा। हे सुवातीचेर जी JCB आनी हेर यंत्रणा आशिल्ली ती यंत्रणा आतां हांगासर दिश्टी पडनात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे जे काम चलताले ते काम सोडून कंट्रॅक्टर गेल्लो आसा। ह्या आदींच हो बायपास रस्तो वेगवेगळ्या कारणांक लागून वादाचो विशय जाल्लो आसा। ह्या बायपास रस्त्याचेर अदीं मदीं अपघात घडत असतात। हे जे पालसण कोसळ्ळे ताचे उपरांत सुरक्षेची उपाय येवजण म्हण एके सायडीचे 2 लेन येरादारी खातीर बंद दवरिल्ली आसा। अजूनय ही एके सायडीची 2 लेन बंद आसा। ताका लागून दुसरे वटेन जी 2 लेन आसा त्या बायपासा वयल्यान दोनी वटेनची येरादारी सुरू आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर परब सावंत।